सुमार 7 कोटी मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केले, मात रिपेरिंग वर्क सारको जावना. उलट आशिल्ल्या कला अकादमीची वाट लायल्या म्हणून बोवाळ आशिल्लो. सुमार 15 मेजर प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. आता खंय परत काम करपाक घेतात. 1 ऑगस्ट सावन कला अकादमी परत रिनोव्हेशना खातीर बंद. 1 ऑगस्टापासून काम सुरू जातलें. 1 ऑगस्टापासून कला अकादमी बंद जातली. ताजें काम सुरू जातलें. ते मेन ऑडिटोरियमाचें आनी ओपन एअरचे डिस्कस जातले आनी ताजें कितें करपाचें ते डिसायड जातलें. म्हणून आज 1 तारखेपासून ते काम सुरू करपाचें. IIT चेन्नईचो रिपोर्ट आयला. त्या रिपोर्टाचेर PWD आता ॲक्च्युअल काम करपाक स्टार्ट करतली. आता आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केले, तर ती कन्सल्टंट आणि PWD हांची एक मिटींग जातली आणि काम मागीर स्टार्ट जातलें. ओपन एअर अजून हे जावंक ना. आम्ही ओपन एअराचे परतो विचारले. ओपन एअराचो तिसरो आता म्हणजे पडला त्याचो आम्ही तिसरो प्रोटेस्ट करपाचो काय कितें म्हणून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसलो ताका विचारले. तो म्हणपालो ह्या फावटी आपण तुमकां तो चान्स दिवचो ना, आपण त्यान पयलीं कितें तरी करतलो अशें ताणें आमकां अश्युअर केला. 200 कोटीचे बिल जाला. 60 त्यांनी 50 की 60 त्यांनी दिल्या पैसे. तितूनले म्हाका म्हाजे हिसपान तरी 80% पैसे ते वेस्ट गेले. हांव म्हणटा वेस्ट जाले म्हणजे कितें, आमी अजुनी कला राखणदारा तर्फे आनी टास्क फोर्सा तर्फे आमी मागले की त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडचे तो खर्च करून घेवचो म्हणून. आमी ते अजुनूय मागता. पण आता ते कशें करपाचें, ते टेंडर कसो फ्लोट करपाचो, ते कडचे पयशे कशे काडपाचे, हें काम सरकाराचेर आनी PWDचेर पडटा. तर आमी ती मागणी अजुनूय फाटीं घेवंक ना. आमी तशेंच मागला की खर्चो पळय जातलो आता तो खर्चो तेज्या कडल्यान घेवपाचो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.